कर्नाटकासून पूजा करून येयली न्हू ती म्हापशां वयताली अचानकच गाडी आमची अशी ॲक्सिडेंट झाली काय कळना कशें जालें तें गाडयेन तुम्ही कितले जाण आसले? आमी 7-8 जाणां आसली दोगा भुरगीं दोगा कितें 5-6 जाणां गाडी तुमची हो गाडी आमची पण कोणाक कितें जालां बी? मातशें ड्रायव्हराक कितें लागला दिसता ड्रायव्हर तुमच्या? हो आमचो नाही ते पुढे कोणाचेर मारले? ते काय कळना मोटरसायकल मोटरसायकल आसता कितके आहले ते मोटरसायकल ते इंजर्ड जाल्या? हो एकट्याक लागला दोगांकूय मातशें लागला दिवचल म्हापशे ह्या मेन रस्त्याचेर बुधवार सकाळी एक भयंकर अपघात घडलो. ह्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळटा आणि ह्या अपघातात जे गंभीर जखमी जाल्यात तांचेर सध्या म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात उपचार चालू आशिल्ल्याची एक माहिती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक कार आसा जी कार दिवचलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वताली आणि मुळगांवच्या शिवलकर वाड्याचेर पावतकीर एक कारी ओवरटेक करपाचो यत्न केलो तेन्ना फुडल्यान येवपी 2 मोटरसायकली एक कारी धक्को मारलो. ह्या धक्क्या बरोबर 2 मोटरसायकली रस्त्याचेर पडून मोटरसायकल चलोवपी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. एके मोटरसायकलीचे तर व्हील लेगीत तुटून पडिल्ले जाल्यार ह्या मोटरसायकलीन धक्को मारले उपरांत जी कार आसा तिणे सरळ वचून रस्त्या कुशीच्या लायटीच्या खांब्याक नेटाची धडक मारली. हे धडकेत कार चलोवपी ड्रायव्हर जो आसा तो किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जी अपघात घडल्या ते कारी मदीं 2 स्थान भुरगीं आनी 2 बायलां मेळून 6 जाण आशिल्ले अशें कळटा. मात कारीन जी आशिल्ली तांकां कोणाकूच कांयच जावंक ना अशें कळटा. जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां नशिबान मातूय दुखापत जावंक ना अशी म्हायती जे कारीत आशिल्ल्या प्रवाशां कडून मेळटा. जी कारी जी आशिल्ली ती कर्नाटकांतल्यान म्हापसा वताली आनी म्हापसा वतना अचकीत हो अपघात घडलो. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकच दिवचल पुलिसेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात. गोमंतक TV खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.